SIR निरपराधी नागरिकांक त्रास दिवपाची आणि लोकशायेक धोको निर्माण करपाची पद्धतशीर युक्ती अशें सांगून TMCच्या मारियानो रॉड्रिगीसान कायदेशीर झुजाची शिटकावणी दिल्या. आमी रोखडेच अपील करतले. कुट्टाळेच्या एका सुद्धा मतदाराक लागून न्याय मेळुना तर आमी उच्च न्यायालयात वतले आणि गरज पडल्यार पक्षाच्या मदतीन सर्वोच्च न्यायालयातूय वतले म्हण रॉड्रिगीस हांणी शिटकावणी दिल्या. RDX खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नाईक. बहुत औरत लोग का मैरिज करे, मेरा बर्थ है, SIR के दिन गई थी तभी बोला पासपोर्ट दिखाओ, मैं पासपोर्ट दिखाई, मेरा बर्थ भी दिखाई, उन लोग बोले ठीक है, उस दिन मैं ओरिजिनल भी दिखाई, आज इलेक्शन कार्ड किया, किस रीजन से क्या पता नहीं, तो ऑप्शनल भी दिया है, क्या चीज़ है कि बर्थ दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ, ये सब फिर दिखा के फिर फायदा क्या है जब हमको तकलीफ दे रहा है तो इतना सब. जे BLO आसा पळय थोडे BLOन कितें केलां, जे फॉर्माचे ओयलो पार्ट आनी सेकंड पार्ट आसा, सेकंड पार्टान ते लिंक आसा 2002चे लिंक करपाचे, ते सगळे BLOनी तितले स्ट्रिक्टली करूं ना. तेज्या खातीर कितें जालें, सगळ्यांक SIRची नोटीस येयली, SIRची नोटीस येयली, सगळ्यांक येयली न्ही, सगळे प्रेझेंट जाले म्हणजे लोक हांगा परमनंटली एबसेंट ना हांगाच्यान गोंयांतूच आहा. आनी जेन्ना गेले ते तेन्ना तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आशिल्ले. स्टार्टींग जेन्ना कितें जालें, फर्स्ट 10 days न्ही जे ERO आसा मेडोरा डिकॉस्टा, तेजे उपरांत एक जेनिफर मॅडम आशिल्ले, चड करून ते डिसिजन ते ERO आसा पळय मेडोरा डिकॉस्टा ते घेताले. ते स्टार्टींग जेन्ना पयलीं 10 दीस आशिल्ले पळय तेणें कितें सांगलें, पासपोर्ट ऑर बर्थ वी आर नॉट टेकिंग एनी अदर डॉक्युमेंट. देन मायसेल्फ अलॉंग विथ सम अदर एक्टिविस्ट social workers we had gone there to confront her or request her, madam, there are 12 documents which have been enlisted on that SIR form, so why you are only relying on passport and birth certificate? She said no. Then suddenly after 10 days when we put this letter to the CEO, after 10 days I had gone with our leader Mariano Rodriguez to the same Kortalim office. What she said, no, we are taking living certificate, we are taking birth, we are taking EPF pension, we are taking all the documents, and additional any other document also we are relying on, caste certificate, living certificate. This was not the case 10-15 days prior to that date when we went there. So this way people have been targeted, and people have been genuinely targeted because these people are residing in the constituency and filled some form 7 which they don't know. When you're filling a form 7, that person has to be shifted permanently from the constituency. That time only you can write that permanently absent or permanently shifted. Without that person being shifted from the constituency, you cannot fill that form. What action the government has taken on those all fake form 7s? What actually as per law, they have to register an FIR against those people who have filled the wrong form 7. आमी BJP गव्हर्मेंटाक आनी BJP के जे कार्यकर्ता आनी स्पेशली तेंगे BLAs तेंकां आमी थँक्यू म्हणून कोत्ताय, कित्याक तेणें बरें काम केलें म्हणून. आमगे इनोसंट लोकांचे जे जेन्युइन वोटर आहाय तेंगे ते फेक फॉर्म 7 बोन डिलिशनान तेणें घायली आनी थोडे कोडे ते सक्सेसफूल जाले. सो वी लायक टू कॉंग्रेच्युलेट तेम बारीक लोकांक हे त्रास दिले म्हूण तेणी तेंक वालोर हे कामां लागून. ओके, तेंगे मोटिव्ह आसलो आमगे बारीक समाजा लोकांलो वोट डिलीट करपाक. फॉर एग्जाम्पल आमी फर्स्ट डे 1 हांवें लेटर केलोली टू द चीफ इलेक्शन कमिशनरा बी सगळ्यांक. तो व्हेन्यू जो आहा व्हेरिफिकेशनाचो तो ऑन कुट्टाळे दवरला. 50% वोटींग आहा सांकवाड पंचायतीक, तो ऑन कुट्टाळे दवरला. थिंग लोकां वचपाक बस ना, आमगे लोक गरीब सगलो, तेंकोडे ट्रान्सपोर्टा शिवाय तेंकोडे ऑप्शन कांय ना. आमी वचोन तेंका लेटर केलें, तेंका सांगलें व्हेन्यू शिफ्ट कोरय म्हूण. तुमी जुवारीनगर शेल्टर होमा हाडे ना, हूंय गव्हर्मेंट प्रिमायसिसां शिफ्ट कोरय ना, वास्को पूण व्हराय, कित्याक बसीस डायरेक्ट आहाय. कुट्टाळे वचपाक बस 1 वा 2 आसत ना, बसो नाय कुट्टाळे वचपाक. आमी कंटिन्यूअस तेंको लेटर केली, फॉलोअप केलें, तरी ती एक्सेप्ट करूं ना आमगे कांय. सेकंडली इलेक्शन कमिशनराक आमी परते वचोन आनी एक लेटर केलें की जी ERO आहा वो जो मॅडम आसलो दोगोय त्यो बर्थ एक्सेप्ट कोत्ताली, पासपोर्ट एक्सेप्ट कोन्नाय जाली, मागीर स्कूल लिवींग एक्सेप्ट कोन्नाय जाली. पूण तिका SIR गायडलायन्साचेर डायरेक्टली आसलोलें की बर्थ आसलें जाता, पासपोर्ट आसलें जाता आनी स्कूल लिवींग सर्टिफिकेट आसलें जाता, रेजिडन्सा प्रुफाक आधार कार्ड आसलें जाता. ओके, थोड्यांक पासपोर्ट आहाय तेंगे देखून वोट डिलीट केले. आनीक एक श्रीनिवास पवार तो पण आर्मी आहा, तो बॉर्डरीचे आहा आमकां साल्वार करपाक, आनी तुमी तेगे वोटींग कार्ड डिलीट केलें. अरे, एक सेंट्रल एजन्सी मनीस, एक स्टेट गव्हर्मेंटा मनीस, हिंगे तर तुम वोटींग डिलीट कोत्ताय. तुमगेली ट्रान्सपेरन्सी आनी तुम कितू जेन्युइन हे SIR परफॉर्म केलें तेन्ना मेजर अंडरस्टँड जावपा जाय. फकत हे बारीक लोकांचे नो दिस इज एन आय वॉच. हांव तुका हेकूच सांगूंक सोदतां, तेणी 7 दिसान टायम दिला न्हू, आमगे काम एपीला वचपाचें. ते आमकां हॅरेसमेंट करूं सोदले, तें खबर ना लोकां कडेन आखे डॉक्युमेंट आहाय म्हूण. ओके, हे डॉक्युमेंट घेवन समज इन रायटींग आमी एपीला वयतले, इन रायटींग तर आमी कलेक्टर हे जे ऑर्डर दिना, आमी चीफ इलेक्शन कमिशनरा वयता थिंगाय जायना. द लास्ट रिसोर्ट फॉर अस इज टू गो टू हायकोर्ट, आनी हायकोर्टांतूय तर जायना. विथ पार्टीज हेल्प आय गो टू सुप्रीम कोर्ट. सांगूंक कितें सोदता फॉर्म. ओके, फॉर्म बोललें आजरान लोकांक कुट्टाळे हाडलो, आजरान
तेंगे लोक कुट्टाडे बाय ट्रान्सपोर्ट नासो कित नासो दिसान लोक भुरग्यांक घेवन येवन उपाशींक रावन लोक घोडेन पडलो हांव कितें म्हणटा फॉर्म 7 बोल्लो तूं घाट ना येवपाक थिंगा तुमी एकलो फॉर्म 7 बोल्लो तेका येवन कितें येवना थिंगा तुम कंप्लेन तुमी तर सारकें आहलो जाल्यार तुमी येवपाक जाय लोकां फेस करून जाय आहलो